फ्री असता तेन्ना तुम्ही मोबाईल हातीन घेतात, मोबाईल तुम्ही ते धुवळटात, कितें हे ते करतात, पण तुमकां खबर ना मोबाईल हो जितको बरो तितको डेंजरस आसा. मोबाईला इतको डेंजरस यंत्र खंयच ना. जे सगळे मॅक्सिमम जे कितें वायट जाता ते मोबाईला खातीर जाता, ते मागीर खंयचे तितून एंगलान आसूं. आयज काल मोबाईल भुरग्यांनी घेवप एक सायडीन बरे एडवांटेजीस असता आणि तेका डिसएडवांटेजीस असता. एडवांटेजीस म्हणजे कितें असता, जे मोबाईलान तुम्ही ज्ञान घेता, जे तुमकां मेळना, कितें इन्फॉर्मेशन कितें जाय पडटा ते तुम्ही मोबाईलांतल्यान घेतात, ते खरेंच बरें असता. आणि डिसएडवांटेजीस म्हणजे कितें असता, तुम्ही नाकाल्ले ते गेम डाउनलोड करतात, तुमचे पेरेंट्सांक कळनासतना करतात, बाकीचे आनी कितें करतात. तुमकां खबर ना तुमचेर कोण तरी लक्ष दवरता, फ्रॉडस्टर तुमचेर लक्ष दवरता. ते अशें लक्ष दवरतात की तुम्ही मागीर तेतून बळी पडटात, अशें बळी पडटात की तुमकां खबरूच आसना. आयज काल तुमकां खबर आसता, आमी इतके अवेअरनेस करतात तरी पण सायबर फ्रॉड हो इतको वाडिल्लो आसा. आता बाकीचे क्रायम कमी जाल्ले आसता आणि सायबर फ्रॉड खूप वाडिल्लो आसा. आमकां आमी बाजारांत गेले, बाजारांत एक कितें तरी सामान घेवपाक गेले, एक सामानाक एक प्रायस आसा, 1000 रुपया आसा. ऑनलायन चेक करतात आमी, अमेझॉन यूज करता. अमेझॉन कोण यूज करता? अमेझॉन कोणाक खबर आसा सायट? अमेझॉना सारखीच गुगलाचेर आनी सायट आसतल्यो, पण तेचें नांव कशें आसतलें? अमेझॉन जे आसा न्ही, ते अमेझॉनांतलें स्पेलिंग मातशें खंय तरी वयर सकयल मिक्स आसतलें, चेंज आसतलें. आनी आमी पळयता आसतना फास्ट कितें पळयता, अमेझॉन म्हणून पळयता, स्पेलिंग बारीक चेक करिना. त्या सायटीचेर वचून आमी लॉग इन करता किंवा कित्याक ऑर्डर पार्सल करता. आमकां दिसता की एक मोबायल आसा, तो मोबायल 8000चो, ह्या सायटीचेर म्हाका 4000 मेळटा, पण हांवें ती सायट चेक करूं ना, हांवें तो मोबायल चेक करूं ना, आनी कमी पयशांक मेळटा म्हणून आमी ऑर्डर करतात. म्हणजे कितें केलें आमी? ग्रिडीनेसाक बळी पडले. कित्याक बळी पडले? ग्रिडीनेस म्हणजे कितें? आशा. कमी पयशान चड कितें मेळटलें हाची आशा. त्या आशेक बळी पडल्यामुळे सायबर क्रायम जे करपी आसा न्ही, ते तुमचो फायदो घेतात. आमच्या भारत देशाला पण सांगता, कारण तेजो इकॉनॉमिकली वीक जावपा जायना. सो हो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी असता न्ही, तो आमच्या डिजिटलायज अमाउंट हो आउट ऑफ कंट्री वयता, सो वयपा जायना. सो तेजेला आमी हे तुमकां सांगता, टिचर्स तुमकां ट्रेन करता, तुमी भविष्यान खंय तरी डिफेन्सान वयतली, खंयच्या आनी सेक्टरान कामाक वयतली. सो तुम्ही ते सेक्टरान काम करता ते अबाउट ते भारत, आमच्या इंडिया लागून काम करता आमी, आनी तेजे आमकां पगार मेळटा. सो बेसिकली तुमकां पयशांचो व्हॅल्यू कोणाक खबर आसा? खबर ना, म्हाका खबर ना. कित्याक पेरंट्स तुमकां हाडून दितात, तुमी तो यूज करता, तुमकां जशें जाय तशें मेळटा. सो तेज्या लागून मातशें सिरियस जायात ह्या गोश्टी लागून. तशेंच हे जे फ्रॉड जे करपी आसता तांकां तुमचो अकाउंटातले पयशे काडपा जाय आनी तुमच्या अकाउंटात पयशे घालपा जाय. हेका लिमीट नात. आयज आमी जे सांगले, येणाऱ्या काळान ह्यो पॅटर्न चेंज जावन दुसऱ्या पॅटर्नान तुमकां येवं शकता. तुम्ही कितें आमी लोकांक सांगता, हातूंत लोक हेच विचारान आसा की बाबा ओटीपीचेर पयशे वयता म्हणून. ओटीपीचेर पयशे वतना, वयता सुद्दां जाल्यार ते आतां कमी जाल्ले आसा. खुबशे वेगळे वेगळे पॅटर्न्स यूज करता फ्रॉडस्टर, की जेणे करून तुमच्या अकाउंटातले पयशे काडपा लागून. आतां ते पयशे कशे सेव्ह करप हे तुमच्या कडेन आसा. तुम्ही बाबा कशे आपले पयसो सेव्ह दवरतले. आपणलो अकाउंट जो आसा तितून इलिगल ट्रान्झॅक्शन जावपाक सुद्दां जायना. हांव गांजे गव्हर्मेंट हायस्कूल गांजे PTA चेअरमॅन प्रशांत खानोलकर. आज आमच्या स्कुलान सायबर क्रायमाचेर टॉक जालो. फोंडेचे PI आमचे कवळेकर साहेब आणि PSI भट साहेब आणि बाकीचे कॉन्स्टेबल हांगा आयिल्ले. सगळ्यांक बरें तेंच्यांनी हांगासर मार्गदर्शन केलें भुरग्यांक, आनी भुरग्यां भितर बरी नॉलेज दिली तांकां, जेणे करून फुडें ते जागृत जावंक जाय. आनी हे क्रायम जो जाता पळय सायबर क्रायमाचेर, तेंचे अवेअरनेस भरपूर बरो दिल्लो आसा. असोच तेंच्यांनी सगळे कडेन दिवचो, जेणे करून सगळे जाण अवेअरनेसाक वचपाक जाय. कित्याक आज सायबर क्रायम हो सगळ्यात मेजर जाल्लो आसा. प्रत्येक गोष्टीक हो नेट आनी आमचो मोबायल सद्या जो आमी जितको यूज करता तेजो कितलो बेनिफीट जाता आनी कितलो आमकां हार्मफूल जाता हेजेर तेंच्यांनी बरो टॉक दिल्लो आसा. ताका लागून हांव सगळ्या स्कुलाच्या वतीन आनी PTAच्या वतीन तेंचे देव बरें करूं म्हणटा.